सदैव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वाटा गुणाचे ओघोदिका सगळे तुझे ओघ मोगा सदैव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वाटा गुणाचे ओघोदिका आत्म्या मोच्या कारजांता देवाचे उपकार आत्म्या मोच्या कारजांता देवाचे उपकार जीवित तुझे कोरे देण्यानी बोरी वेदा चुलोवो बळनोवे धोनी बिराय बळदोता जीवित तुझे कोरे देण्यानी बोरी वेदा चुलोवो बळनोवे धोनी बिराय बळदोता आत्म्या मोच्या कारजांता देवाचे उपकार आत्म्या मोच्या कारजांता देवाचे उपकार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. तुमचे सव्यास भयणी भावनो सगल्यांक तुमकां माय मोगाची येवकार. आयचे मिसाक हे मिसांत मिंगेल वाज हे आमचे भाव पासून मागता सुर्गीच्या बापान ताका आपले शांतींत आपले विसवान घेवन तशेंच मागता आयज आपलो वाडदीस समरमतले पासून स्नायडर विएगस मॅकलीन रिबेरो आनी दुसरी आपलो जल्मांचो दीस समरमतात तांकां देवाचे किरीत आशिर्वाद कुडियत्म्यांची भलायकी फावो जावंक मागुया. देव आमकां हेंच्यांनी तयार करता ही लागशिल्ली तयारी जेजूच्या पासकांचे पोरबेक जेजू बरोबर आमी पातकाक आनी सगळे वायटाक मेल्या आनी ताचे बरोबर नवे जिविताक आमी फुडो केला. हे नवें जिवीत आमचे सगळे सदांच वाडत वचूंक हे मिसांत कृपा मागुया. आनी आमचे मागणें देवाक मानता ते भशेन जावं आमी असोक पातकी म्हणून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा घडिलो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तनान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. एबा सौभाग्यान सदांच वार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया आमची एक एकल्याची गरजो आनी ते समा हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. कोनवाळ्या बापा, बोऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पातोक रोडटेल्यांक तूं बक्षिताय. कालतेपणी तुज्या मुखार येवन आमचो गुन्यांव उडकून घेता. कोर आमची काकूत आनी आमची पातकां बोगोस म्हूण मागता. आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजूर चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरवेस्पोर अशें म्हणटा, बोलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलो. सोडवणीच्या दिसा हांव तुका पावतलो. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोटचेक कोरार कसो नेमून दिला. पाड जाल्लो देस हांव नवो करतलो आनी गोट्टान जाल्लीं शेतां बाटां हांव नव्यान तुज्या हातांत घालतलो. कोयद्यांक हांव म्हणटलो, भायर सोरात आनी कालुकांत आसलोल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरोव मेळटलो आनी सगळे कोड्डे दोंगर चोरोवपाचें मैदान जातलें. ताका कोदींच भूक वो तान लागची ना. जोळटो वारो वो सुर्या तांचेर मातसो ना. कित्याक जो तांची दोया करता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या जोरीशीं तांकां पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगराचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी म्हजे राज मारूक मालांचेर सोडून वेतले. पयस पयस तावन येतलीं, उत्तोरी तावन आनी ओस्तोमते तावन पावतलीं. सिनेमा तावन पोरयान येतलीं. मोलबा संतोसान बोब मार. प्रितुमे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतानो मुरगोटून गायना करात. कित्याक सुरवेस्पोर आपले पोटचेक बुजवण दिता आनी कोश्टलोल्यांची दोया करता. सियोन म्हणटाली, सुरवेस्पोरान म्हाका सांडल्या, सुरवेस्पोर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता गाय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दोया करची ना गाय? पूण ती पोरयान विसरत जाल्यार हांव तुका केदींच विसरचो ना. देवाचें उतर हें. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सुरवेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. परतून म्हणुया, सुरवेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. सुरवेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून सोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सुरवेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. आमचो जबाब, सुरवेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सुरवेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सुरवेस्पोर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. आमचो जबाब, सुरवेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. सुरवेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मोनान उलो मारता तांकां सुरवेस्पोर सदां लागींच आसा. आमचो जबाब, सुरवेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. उद्गार.
पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मोडचो ना. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून जुदेवांक म्हळें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसां. हे पासत जुदेव ओदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हूच सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपणाचेच वस्तुंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप कोत्ता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता. आनी जें बाप कोत्ता तेंय पुतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावच्याक हाच्याहून व्हड कर्तृत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दिता तसोच पुताकूय सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगली मनसुबी पुताच्या हातांत घाल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला ते बापाक मानिना. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो म्हजें उतर आयकता तो म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता. ताचे सगळें सासणाचें जिवीत आसा, असल्याची आनी मनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरतलो. हांव तुमकां सोत सांगतां, असो वेळ येता, होच तो वेळ की मेलोलीं देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं आनी जीं तीं आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें खाशा जिवीत आपणाचें सवें आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचे सवें आसोशें केलां आनी मनसुबी करची ताची पदवी ताका दिल्या. कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असो वेळ पावत आयलो की समाधीनी आसात तीं सगलीं ताचो ताळो आयकून तातूंतलीं भायर सोदतलीं. जाणीं बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणीं वायट केलां तीं कास्त सोंसूंक उठटलीं. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खोशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, आजच्या शुभ वर्तमानांतलीं पयलीं उतरां, म्हजो बाप काम करीत आसा तसोय हांवूय काम करीत आसा, जेजू जुदेवांक सांगता. जुदेव लोक आनी भोव करून फारिजेव, धर्मशास्त्री सोनवार सारको मानताले, कितेंच करूंक जायनासलें सोनवाराचें. जेजू उतरांनी पुरान म्हणटा, तुजी खाट घे आनी चल, म्हणूंक जायनासलें. सोनवारा दीस देवान विसव घेतलो असो जुदेवांचो थारो आसलो. पवित्र पुस्तकाचेर बूक ऑफ जेनेसीस बरयल्लें आसा, 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. म्हणटच जुदेव लोक आनी फारिजेव धर्मशास्त्री लोकांक पळयताले कोण सोनवार मोडटा. आनी सोनवारा दीस आमच्यांनी म्हणूं येता, देवान आपल्याक दवरलेलो दीस 7वो दीस कोणाच्यान काम करूंक जायनासलें. आनी ताचेर एक गाराणें आसलें, सोनवारा दीस जेजू लोकांक बरी कोत्ता. भाव भयणीनो, आमचो देव सदां वावुरपी देव. आमचो देव रेस्ट घेना. आनी देवान रेस्ट घेतलेली जाल्यार हो येदो व्हडलो संवसार खंयचे दशीर पावतलो आसलो. पूण आमचो देव रेस्ट घेना. आनी देवान रेस्ट घेतलेली जाल्यार हो येदो व्हडलो संवसार खंयचे दशीर पावतलो आसलो. पूण आमचो देव
तो संवसार रचून बेस सोडूंक ना, सांबाळटा, हे संवसाराचो परामर्श करता, ताचे आसने सदां आमकां दिश्टी पडटा. सुर्या उदेताना, सुर्या पडटाना, सुक्ती बोत्ती सगळें ताच्या हातांत आसा. काल तुमी जाणात जाल्यार नकळो काल दिल्ली, हरियाणा, दिल्लीच्या सगळ्या वाठारांत भुंयकांप जालो, अर्थक्वेक जाला. 6.6 ऑन रिश्टर स्केल. सगळें हाल्लां. फॅन हालूंक लागले, घरा वण्टीक पायनेलां घातलेलीं तीं हालूंक लागलीं, फोटो फ्रेम्स हालूंक लागल्यो, ग्लास मेजाचेर दवरलेले आसले, ब्रॉडकास्टींग, डिफरंट ब्रॉडकास्टींग सेंटर्स आत ते भियेले सगळे. न्यूज वाचतात ते पिरान अर्थक्वेक जालो. राती लोक घरांनी न्हिदूंक ना, चडसो भायर न्हिदलो, कित्याक भुंयकांप जालो. ताची एपी सेंटर अफगानिस्तानाक अशें म्हणटात. जाय तेंच्या घरांनी फुटी आयल्यात. बाबडीनो विचित्र. आनिकूय आफ्टर शॉक्स येत म्हूण लोक राती भायर न्हिदलो. आमचो देव सदां वावुरपी देव. आख्ख्या संवसाराचे थाव ताच्या हातांत आसा. आख्ख्या संवसाराचे वेरे ताच्या हातांत आसा. देखून जेजू म्हणटालो जुदेवांक, म्हजो बाप काम करीत आसा, तसोच हांवूय काम करीत आसा. देखून ते चाडवले. ते न्हंयचो सोनवार मोडटा, पूण तो देवाक आपलो बाप म्हणटा. ते ताका मारूंक सोदताले. जेजू सदांच बापाची कुशीक राजी आसलो, सदांच तयार आसलो बापाची कुशीक वय म्हणून. ते मरो उपरांत ताणें बापाची कुशीक वय म्हणलें. सदांच बापाचो वावर करीत रावलो. भावमडीनो, आमकां एकल्याक आयचो संदेशो बापा भाशेन, जेजू भाशेन आमी वावर करपी. आनी सगळ्यान व्हडलो वावर आमच्या जिवितांत बापाची खोशी सोदून काडप आनी ती उत्तम तरेन करप. बापाची कुशेक राजी जावप, आमची मान बागोवप. कित्याक देवाचो मोग आमी थांबून आसतना अनुभवत आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत तुमी आयकलां काय बरें. सर्वेश्वरान म्हाका सांडला, सर्वेश्वर म्हाका विसरलो, असो जुदेव लोक केन्ना केन्नाय चिंतालो. ती भासायलेल्या गांवांत वयता आसतना वाट ती चुकताली. सियोन म्हणटा, सर्वेश्वरान म्हाका सांडला, सर्वेश्वर म्हाका विसरलो. आनी इजायासा उदेशी देव तांकां भासावणी दिता. तांकां सांगता, कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळकाक विसरता काय? आपल्या कुसवाच्या भुरग्याची तिका दया आसची ना काय? आनी तोच म्हणटा, ती पुरान विसरत जाल्यार. आनी आमी जाणव जाय ती आपल्या भुरग्यांक विसरतात, धाकटुल्या भुरग्यांक सोडटात. पूण ती पुरान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. हें देवाचें आस्वासन आमकां, खात्री आमकां. आनी देखूनच बाबा म्हणून ताचो शीम मेन नासलेलो मोग आमी अनुभवत आसा. आनी ताच्या मोगाक आमी जबाब दिता. सर्वेश्वराचो मोग कितलो ओड, सर्वेश्वर कितलो कोवाळो आनी माये मोगाचो. असलेंच आमचें जिवीत जावन आनी जेजू भाशेन सदांच आमी बापाचे कुशेक आमची मान बागोवंक आमचे अवताराचेर येतले जेजू लागीं आमकां कृपा मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया. C3 आमची सगळी गुपीत चित्रां, पान 19.
C3, page 29. आमची सगळी तुबी चितना, आमची सगळी गर्दी तुका, आमचे आवडे आमची काळजा येशू तुका मेळटोय गावया. तुझे बेटे बोली सगळे जाऊ गावी डोळ्याचे गुडघे, अशे जाऊ सोऱ्याचे देवे, हेच लोकगीत आमचे आवडे. उभी रावया. भयणी भावंडो, आमच्या बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेन आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर म्हणून घेवन. सर्वेस्पराय बलिदाना वरवीं आमचे पातकी सैमाची खोतां कोवाळाईन धुवन काड. आमकां अदीक अदीक नवीं मनशां करून तुजी सोडवण जोडूंक आमकां पावय. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सोबे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्पराताय उबारतो. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. वैवश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दणवण दितना उगुणांचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं शास्त्रांचें इनाम आमकां दिताय. देखून त्या जेजू देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानीक संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीन तुका सोयसोय. सर्वेस्पराची नवीन येता ताका सोय. सर्गीन तुका सोयसोय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ती देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्यान शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जाता आनी कावस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रगताची कावच. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. आतखंयचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूट परगटुया. तुज्या कुश्टां आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सौम्या. संवसाराच्या सर्व नळां आमची सोडवण कर. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काव सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जी पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे आबागियन बाबा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बाबा, आनी सगळे यान्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सदरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आमचो इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत कमावले पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कुवार मरी देवाची मयस सांगाती बगेन धरम दुता आनी सरकारी तुका मानवल्या हांव सगळे भक्त बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वाडय. तांचे सांगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीय, तुझें नांव पवित्र, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो प्राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी तूं आमची पातकां बगत, आनी आमकां तारणेर पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकंदांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. तुजी शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची कुणां दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. बापान आपल्याक दिल्लें काम उत्तम तरेन शाती पावलेलो जेजू बापाची कुशेक सदांच ताणें आपली मान बागयली. हो जेजू आज आमकां आपल्या जेवणांत पुजता. आमी सदांच देवाची कुशेक वय म्हणून ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शोधना गायन गावया. खाडीस म्हजें तूक अंतरेकता D24 560 D24 पेज 60. Carismo tu contreta, Gesù,
Smoci tu potreta e Gesù e carzal mocia assunto cace ugrauto bago yashada mocia assunto cace ugrauto bago yashada Otmomu sodu kaneta e Gesù e karzan mocha Otmomu sodu kaneta e Gesù e karzan mocha Jivak mocha muktalata Gesù Jivak mocha muktalata Gesù Jivak mocha प्रार्थूया. दयाळ बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांक आत्मीक ओकोत जावच्याक ह्या उंड्या आनी सोऱ्याचा संस्कार तुझ्या पुतान आमकां घडोवन दवरला. तो आमकां कास्तीचें कारण जावंक निर्मी नाका. भोगताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळोशी कोर म्हूण मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. बांबडीनो शुक्रारा दिसाक आमचो व्यासाक आसतलो सदांबाचेर 5:30 वरांचेर आनी त्या उपरांत मीस इगोर्जेन मांडावळ करूंक आमचे सिनियर सिटीजन्स सगल्यांनी व्यासाग्रांत वांटो घेवचो. फुडल्या आयताराक आमचो पास खांदारकुरीस मीस सांजे 5 वाजता एमिसा देवाचें उतर पुरगटूंक फादर फ्रेडी ब्रागांजा आमचे बराबर आसतलो. देवाचें उतर आमकां पुरगट्टलो आनी आमी सगळीं मिसांत वांटो घेतले उपरांत पुरसांवांत वांटो घेतले हांव बेरोनिका गायन आनी दुसरो सेरमांव. उपकार मागता पुरसांवांची वाट नितळ दवरची. वर्सावळीची पुरसांवांची वाट आमची उपकार मागता त्या वाठारांत आसलेल्यांनी नितळ दवरूंक आमचो उलो. आयज सांजे 6 ती 7:30 जेजुईत हावजांत घडोवन हाडटात पोटेन्शियल्स ऑफ एंकरींग म्हणजे एमसींग शो कंपेर करपाचे टॅक्निक्स. एक आमची भयण मायरा डिकॉस्टा दाखयतली जेजुईट हावजांत सांजे 6 ती 7:30. आमची जायतीं तरणाटीं आसात. हाव टू एंकर अ शो. मायरा डिकॉस्टा म्हणटा तिणें 3000 अदीक शोज एमसी केल्ले आसात आनी ती मार्गदर्शन दितली. आमच्या तरणाट्यांक उलो मारता वचूंक 6 ती 7:30 जेजुईट हावज पेंजीम. पोटेन्शियल्स ऑफ एंकरींग. आज हॉलिडे, ताचो बरो फायदो काडुया. जाता तांणी तातूंत वांटो घेवचो. पोटेन्शियल्स ऑफ एंकरींग एमसींग ऑर शो कसो कंपेर करचो हाचे विशीं माहिती. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडोवकार. Per besur